उदरगतीचे नदरेन सरकारान साळगांव मतदारसंघाकडेन आडनदर केल्या. ज्युनियर अभियंते आणि लायनमनांक म्हजो फोन नंबर ब्लॉक करपाक सांगला. साळगांवचो आमदार आणि आदलो RDA मंत्री जयेश साळगांवकरान आरोप केला. तेच बरोबर ताच्या मतदारसंघातल्या लायटीच्या आपालिपाचेरूय ताणें प्रश्न उपस्थित केला. लायटीची उपकरणां बदलपा खातीर निविदाय काडल्यात, पूण कामां मात जायनात अशें तो म्हणटा. साळगांवात सदांच लायटीचो आपालिपा चलता. देखून कोलवा स्टेशना वयल्या थेट साळगांवांक लायट दिवची हे खातीर आपणे प्रस्ताव मांडिल्लो अशें जयेश म्हणटा. 135 कोटी रुपयाच्या कामाची निविदाय काडिल्ली, पूण काम अजूनय हातांत घेवंक ना. हे काम 2 वर्सां भितर पुराय जावं येता. ज्युनियर अभियंत्याक आनी लायनमॅनांक तांचो नंबर ब्लॉक करपाचें सांगिल्लें तांणी स्वता जावन आपल्याक सांगिल्लें अशें जयेश म्हणटा. म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन आसा की थोड्या कोणाक जे JE लेवल जावं लायन्समॅन लेवल ह्या लेवलाक सांगलें गेलां की जयेश साळगांवकराचो नंबर ब्लॉक लिस्टार घाल म्हणून. आतां हांव म्हाजी घरा कडलीं कामां करना. दीस वर्क्स आर ऑफ अ कॉमन मॅन आनी बारीक लोकांक लागून आमी झडटा. तर त्या फुडें मागीर तो जर बरें एका जर तुमी वाव दिना जाल्यार न्यूसन्स व्हॅल्यू कितें आहा तो आमी तुमकां दाखोवन दितले हें म्हाका सांगपाक दिसता. जर तुमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या कोणाक लायन्समॅनाक जर इन्स्ट्रक्शन दिल्या जावं AEंक जर इन्स्ट्रक्शन दिल्या की जयेश साळगांवकराची कामां करनाका फाटीं दवरात म्हणून, देन वी वील डू वॉट इज नॅसेसरी. आनी लोक आसा, फक्त हांव ना, ह्या फुडें तुमकां हांव हांगासर उलयता पळय ह्या फुडें तुमकां लोक उलयतना दिसतले. हांव सद्या आतां नांवां डिस्क्लोज करना, पण इंडिविज्युअल इन्स्ट्रक्शन्स गेल्ले आसा अशें म्हाका JEच्या थ्रू आनी थोडे जे लायन्समॅन आसा हेंच्या थ्रू म्हाका कळयलें आसा की तांकां इन्स्ट्रक्शन गेल्या की जयेश साळगांवकराचो नंबर हो ब्लॉक लिस्टान घालून दवरा म्हणून. जर फोन येयला तो फोन तुमकां येयला म्हणून सुद्दां कळचो ना. तरी मागीर लोकांक एकठांय करून मागीर तो कर्मचारी कोण आसा पळय, जो सरकारी कर्मचारी आसा पळय, लेट हिम फेस द पीपल. हांव तें म्हणटा न्हू. मागीर अशें पयलीं पळय मनोहर पर्रीकाराची कामां जातालीं की काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना की पयलीं मनोहर पर्रीकाराची कामां करुया म्हणून, नाजाल्यार असेंब्लीन उलयतलो म्हणून. सिमिलर कायंड ऑफ स्टँड वी वील हॅव टू टेक. 220/30 kVA लायन फ्रॉम कोलवाले टू सालिगांव सबस्टेशन पर्यंत, आनी थंय सबस्टेशन एस्टाब्लीश करपाचो तो एक हे आसलो प्रोग्राम आसलो. तर ती ऑलरेडी टेंडर जाला आनी इवन वर्क तो एका एवॉर्ड जाल्लो आसा, सिमेंस कंपनीक एवॉर्ड जाल्लो आसा. आतां हो वर्क ऑर्डर जावन आजून इतलो टायम कित्याक लागता म्हाका कळना. जो लोक आयज तुमी प्रश्न विचारता की सालिगांव लायट ना, सालिगांव सारको सप्लाय ना. बेजीक प्रॉब्लम सालिगांव जो आसा पळय हो आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. कोलवाले खूब पावर सप्लाय आसा. कोलवालेच्यान जर हांगासर पावर सप्लाय तो हाडटलो जाल्यार आमचे कडेन हांगासर ते हाडपाक तो सिस्टम जाय आसता, तो सिस्टम ना. आनी दीस वॉज द रिजन ते 135 crores जी आमी लायन करूंक सोदताले, टावर्स करून हांगासर हाडपाक सोदताले, तो आयज खंय तरी काम फाटीं उरलेलें आसा. ताकाच लागून म्हाका दिसता एक काम वर्क ऑर्डर सिमेंस कंपनीक ती ऑर्डर जाल्ली आसा, ती बेगीन वर्क ऑर्डर तांकां दिवची आनी हो काम कमेन्स करचो. कोकेरो ते साळगांव ह्या चौगम रस्त्याची रुंदाय वाडोवपाची आशिल्ली. मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना निविदाय काडिल्ली, पूण उपरांत GSIDCन ही निविदा रद्द केली. GSIDCन ही निविदा रद्द केल्याचें ताणें सांगलें. पर्यटक तशेंच पिळण उद्देगीक वसणुकीत वचपा खातीर अवजड वाहनां ह्या रस्त्याचो वापर करतात. देखून ह्या रस्त्याचे रुंदाये खातीर नव्यान निविदा काडची अशें ताणें मागलां. शोगम रोड जो आमचो आसलो हो सर्कीट रोड मनोहर पर्रीकारान डिझायन केल्लो आनी मनोहर पर्रीकारान तेन्ना हो रोड करता म्हणून आमकां आमी 2-3 इन्स्पेक्शन्स घेवन सगळ्याक भोंवल्ले. आयज खंय तरी हो आमकां कळपाक जाय की हो रोड सुद्दां गव्हर्मेंटान जावं GSIDCन हो कॅन्सल केल्लो आसा. 135 crores वर टेंडर जाल्लें काम आयज कॅन्सल केलां. रिजन बेस्ट नोन टू दॅम ओन्ली. तर हे काम परत एकदां वी आर दीस रोड सर्व्स द कलंगूट ट्युरिजम आनी हो सर्कीट रोड म्हणून केल्लो. हो रस्तो बरो ऑफ द क्वॉलिटी. आमचो जो हायवे आसता पळय त्या हायवेच्या क्वॉलिटीचो रस्तो जावपाची गरज तेन्ना आमी मागलेली CMा कडेन आनी ऑनरेबल CMान पर्सनली विजीट करून पळयलें. साळगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकर.